मार्गशीर्ष संकष्टीक जो मुहूर्त आसता आमचो त्या दिसा आमी पुजा हांगा करपाचें थारायलें. जे आमचे गरयता आसतना आमी सगळे आसले. राजन भाई आल्लेकर आसलो, राजू धवळीकर आसलो. राजू धवळीकर भाईन हो आमकां मुहूर्त ठरयलो की अशें अशें करया, ह्या दिसा आमी अशें करपाक करी जाल्यार बरें एक कार्य जातलें, सुरू जातलें. आनी तें खरेंच बरेंच कार्य चालू आसा आज पर्यंत. तेज्या उपरांत आमी हांगा एक सत्यनारायणाची पुजा करपाची ठरयली दुसऱ्या दिसा. म्हणजे 2 वर्सां उपरांत आमी बारीकशी पयलीं फोटो पुजिल्लो, मागीर आमी गणपतीची मुर्ती हाडून हांगा स्थापना केली आनी तेजी पुजा करूं लागले. अशें करता करता मागीर हांगा कळोन आयलें की हांगा खरेंच देवाचें बरें पावरफूल आमकां सगळ्यांक एक लाभ मेळ्ळो तितूर. जशें आमी श्रद्धा दिते आमी भक्ती भावान करूं लागले, तसो आमकां तेजो लाभूय मेळूं लागलो. सगळ्यांक भक्तांक हांगा लाभ मेळूं लागले. जे की हांगा उबे आसा सगळे, देवूळ आसूं, जे ग्रिल्स आसूं, सगळे जे आपले स्वता जावन आपली इच्छा पूर्ण जाल्या बरोबर नवसाक पावता तसो सगळ्यांनी आपल्याक एक एक वस्तू आमकां देवळाक दीत रावले. तशें फुडें फुडें आमी पावलां उचलीत रावले. तशें ते देवाचो साथूय आमकां मेळ्ळो. मागीर फुडें आमकां कळ्ळें की हांगा ब्राह्मण देवताचे आमी दाम बाबाचो प्रसाद घेतलो. दाम बाबाक प्रसाद घेतलो की दाम बाबा अशें अशें आसा. आमी पाकळ्यो लायल्यो हांगा पंचायतान. जेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगा पंचायतनाचें आसा तेन्ना आमी दाम बाबाक विचारलें की कशें आसा पाकळ्यो, आमकां खंयचे खंयचे देवाचे पाकळ्यो. ते दाम बाबान सांगलें श्री सिद्धिविनायक व्यंकटेश, मागीर दुर्गा माताची आमकां पाकळी धरली. मागीर चवथी आमकां महादेवाची पाकळी धरली. आमी 5वो जाणो आमचो ब्राह्मणूच म्हणून. पूण आमकां जेन्ना कळ्ळें की ब्राह्मण ना, ह्या हितूर ब्राह्मण येयना, तेन्ना आमी परत आमकां विचारपाक गेले. तेन्ना वासपूस करता आसतना आमकां मारुती देवाची हांगा 5व्या देवाचें म्हणजे पंचायतन देवाचें हांगा आमकां हें स्थान मेळ्ळें. जशें करून फुडें आमी मागीर जाग्याक लागून आमी खूब खटपट केली. ते जाग्याक लागून आमकां श्री आमचे उद्योगपती योगेश भाई धेंपो यांचे कडेन आमी संपर्क साधले दाजी साळकारा थ्रू. आमचे हांगा लाडके आमदार, तेणें आमकां खूब सहकार केले. हे पयलीं आमदार जावच्या पयलीं तेणें आमकां खूब सहकार केले की धेंपो भाई कडेन वचून ते आमकां जमीन मेळची म्हणून. आनी ती आमकां तेणें अशें न हें करता ती 250 स्क्वेअर मिटर आमकां जागोय तेणें आमकां देवूळ बांदपाक दिलो. आनी तेज्या सहकार्यान ते जिर्णोद्धाराक तेण्याच घातलेलो. दाजी साळकर आसलो, आल्लेकर भाई आसलो, सगळ्यांनी मेळोन हे आमी जिर्णोद्धाराक फुडाकार घेवन हें देवूळ बांदपाचें ठरयलें. आतां फुडें हे 1+3 जाता देवूळ, म्हणजे अशें डावन आसल्यामुळे ते व्हडलेंच देवूळ आसा. आनी तें देवूळ आतां आमी एका टॉपार पावल्ले आसा. आतां खरी तेजी देवळाची स्वरूप येवपाक लागून आमकां खूब सहकार्य जाय. तशेंच आमी ब्राह्मण देवताचें जेन्ना आमी हें केलें की पयलीं म्हटलें ब्राह्मण देवताक आमी सारकी जाग्यार बसोवया. तेन्ना आमकां कळ्ळें की तो सारको हितूर ना. आमी पयलीं विचार केलो हांगासरले वाडेकारांनी आनी की एक विचार केलो की आमी पयलीं ब्राह्मण देवताची बारीकशी घुमटी तेका बांदून तेका पयलीं जाग्यार हें करपाचें. म्हणून गेल्या वर्सा आमी ते कळ स्थापना केली, ब्राह्मण देवताची स्थापना केली.
आनी तोय आमकां बरो उत्सव आमचो जालो गेल्या वर्सा आनी त्याच उत्सवाच्या निमतान आयज आमी हो पयलो वर्धापन दीस आमी आयज मनयता. आयज आमचो ब्राह्मण देवाचो वर्धापन दीस. आमी गेले 6 दीस जाले ह्या कार्यक्रमाक सुरू जाल्ले आमच्या. पयलीं आमचो वर्धापन दीस आसलो जो श्री सिद्धिविनायक वेंकटेश ह्या देवस्थानाचो वर्धापन आसलो. तेच्या नंतर आमी सत्यनारायण महापुजा दवरली आनी बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आमकां. बरें महाप्रसाद आसलो त्या दिसा. भुरग्यांक लागून चित्रकला स्पर्धा दवरली. तशेंच मागीर तिसरे दिसा आमी एक कला चैतन्य नाटक हेंचें नाटक आसलें यो घर तुमचें, तेका आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. मागीर घुमट आरती दवरली आमी चवथे दिसा, ऑल गोवा घुमट आरती स्पर्धा. आनी काल आमचे हेचो कार्यक्रम जालो प्रायज डिस्ट्रिब्युशन. तो सगळ्यांक मेळोन आमी जी प्रायजां जी चित्रकला आसूं, मागीर रांगोळी स्पर्धा दवरलेली, पाक कृती स्पर्धा दवरलेली, तशेंच घुमट आरती स्पर्धा, अशे तरेतरेच्यो स्पर्धा आमी हांगा आयोजीत केल्ल्यो आनी ह्या कार्यक्रमाक बरो आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो. आनी आमची सिद्धिविनायक वाडी जी मांगुरील वास्को हांगा जी आसा आनी आमी गेले हो 14वो वर्धापन दीस आमचो आनी ब्राह्मण देवताचो पयलो वर्धापन दीस. गेल्या वर्सा आमी ब्राह्मण देवताची स्थापना केल्ली. ती श्री कळस स्थापना आमचे हांगासरले आमदार दाजी साळकर, तशेंच हांगा विजन बाबाचे तेज्या हस्ते आमी ब्राह्मणाची स्थापना केली गेल्या वर्सा. तसोच हो पयलो वर्धापन दीस आसा आमचो हांगा सिद्धिविनायक वाडी मांगरान वास्को. हांगा हांव मागता की आतां महाप्रसाद सुरू जातलो, सगळ्यांनी तेजो लाभ घेवचो आनी तसोच आमकां सहकार्य करचें. जें आमचें आतां देवूळ व्हडलें जावपाचें आसा, जे श्री सिद्धिविनायक वेंकटेश बालाजीचें जें देवूळ आसा, जें पंचायतान आसा, तें हांगा व्हडलें जावपाचें आसा. त्या देवाक आमकां सगळ्यांनी सहकार्य करचें. बरें हितून आमी तें सगळें मेळोन तें देवूळ बांदचें अशें तुमचे कडेन मागता. आनी परत एकदम तुमकां आयच्या वर्धापन दिसाच्यो शुभेच्छा. देव बरें करूं. तशेंच म्हणजे आमचे कडेन सारकें बरें जावपाक जाय अशें आमी चिंतता आनी खरेंच आमच्या वाड्यावयल्यांनी येवन सगळें बरें करपाक जाय. हांगा येवन देवळाचें जिरण घेवपाक जाय, सगळें करपाक अशें बरें दिसता. धार्मीक कितें आतां पंचायत आमकां जाल्लें आसा हांगा सगळें, ताका आमकां देवाचें आतां हें करपाचें आसा, सगळें देव उबारपाचें आसा. ताका आमकां मातशी मदत जाय सगळ्यांची. त्या मस्तीक लागून आमी मातशें फाटीं सरले. आतां हेच्या मदत जाली आमी रोखडेच उबारतले देव, अशें आमचें कमिटी थारयलां. आमचें सादें आशिल्लें तें आतां कितें आमी कंट्रिब्युशन नीट करून करून इतकें बरें उबें केलां. आतां हें फुडें सुद्दां तेजे पसून जातलें न्ही. इट इज बट नॅचरल. आतां सुद्दां हें इतकें बरें आतां केलां तें सुद्दां सगळ्यांचें सहकार्यानूच केलां. हें पयलीं एक ल्हान आशिल्ली, आतां कशी स्टेज कशी केली, हें केली, तें आज फुडें जावपाचें आसा. सो फुडें हें जातलें न्ही, देवाचे आशिर्वाद आसतलेच. ब्राह्मणाचें पयलें वर्धापन आसा. सगळ्यांक आमी मागता की येवचें आनी महाप्रसादाचो लाभ घेवचो. आनी आतां परत 22 जानेवारी आमचे गणेश जयंती आहा. सगळ्या कडेन मागता की सगळ्यांनी अशेंच येवचें आनी आमची शोभा वाडयची आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हरिपाठ आनी दिंडी आसा ते सगळ्यांक मागता उमेदीन येवचें आनी आमी भरपूर मज्जा करची आज हरिपाठाची आनी दिंडीची. सगळ्यांक मागता देव बरें करूं.